गोंयांत कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्यान मांगूर वाठार सगळ्यांत पयलीं सील केल्लो. सुमार 69 दिसांनी मांगूर वाठार आतां उक्तो केल्ल्यान थंय रावपी लोकांनी खोस उक्तायले. कोवीड दुयेंती मेळटकच मांगूर वाठार सील केल्लो. देखून थंय रावपी लोक तांच्यो चांचण्यो करून जांकां कोवीड दुयेंताची लक्षणां ना तांकां आळाबंद वाठारांतल्यान भायर काडपाची मागणी सरकारा कडेन करताले. गोंय सरकारान मांगूर वाठाराचो मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र केल्ल्यान थंय रावपी लोकांक आतां थंयच्यान भायर सरपाक मेळटलें म्हूण लोकां बरोबर थळावे लोकप्रतिनिधी खुशी आसात. जे आमी केलां हे एमएलएन करपा आयलें. हितून तेंचे कांय मनीस म्हणटात की हांगा पॉलिटीक करची न्हू. आमी आजून पर्यंत पॉलिटीक करूंक ना. आमी कमीत कमी हांगा ह्या आमच्या वाड्याचेर कमीत कमी 800 घरां आसात. त्या वाड्याचेर मांगरान थंय एक 800-850 घरां आसात. पूण आमी कमीत कमी 6 फावटी आमचे प्रायवेटली आमचे करून आमी करून घातली. एक आमी फेसबुकाचेर नाल्यार आमी वॉट्सॅपाचेर आमी केन्ना एडवर्टायज करूंक ना नाल्यार आमी सांगूंक ना की केन्ना घेता आसतना पोती दाखोवन दिवना की बाबा हे आमी दिला म्हणून. आमी पॉलिटीक करूं ना. पॉलिटीक करता हे जे उलयता ते पॉलिटीक करतात. हेमीन येवन ते वाडाचे कावन्सिलर जे उलयता ते हे वाड्याचे थोडे कावन्सिलर आसात ताका थंय वोट आसा पूण तेमीन केन्ना हांगा येवन बसूंक ना. ना तेमीन आमकां वांगड दिवपा आसलें तेमीन बसपा आसलें. बाकीचे जे कावन्सिलर वाड्याचे आसा एकटो भायर पडला तितलो बाबडो आमचो पास्कवाल हेमीन येवपा जाय आसलें आनी उलोवप ना. आमी केन्ना पॉलिटिकल हेजे बद्दल केन्ना उलोवंक नासलेलें. हे परतू परतून उलयता म्हणून आयज तांकां सांगूंक पडटा. आयज एक आमकां मांगूरकारांक खुशेची गजाल आसा जे कंटेनमेंट झोन आहा ते 3 तरेन मायक्रो कंटेनमेंट केल्ले आसा आनी गेट ओपन केल्लेली आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक दिसता आमच्या फाटल्यान सगळे जे मांगूर रहिवासी आसा तांकां हांगा एक गव्हर्मेंट थ्रू मेडिकल आमी सर्टिफिकेट दिता. परत एक टेस्ट करता तांकां आनी तांकां सर्टिफिकेट दिता. ज्या कारणान ती सर्टिफिकेट घेवन तांकां कंटेनमेंट झोनांतसून भायर सरोंक गावतले. तेंचें कितें काम आहा जाल्यार खंयचं दे कॅन शो दॅट सर्टिफिकेट टू एनी खंयच्या कामाक आसता पळय तें दाखोवपाक गावतली. एक बरी गजाल आसा. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनी आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो वास्कोचो आमदार कालू सालवेदार हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतल्या आनी मांगोरकारांक एक खंय तरी रिलीफ दिल्लेलो आसा. We had a last case in Mangor containment zone that was I think on 27th of July, which is already solved. I mean, at the moment there are no positive cases in Mangor. Hopefully that period would get over by 19th of August. So 20th we are all hopeful that there are no more cases, which we are quite confident. There are no cases in Mangor as of today happening in the containment area. And 20th should be a date where we should have the roads also open and things moving smoothly if all goes well.